Rachit Kodava Poili Monamche Novesani Pinsuyam Chikaza Noitiachi Angostra Jesu Borbi Papashi Utaram Rachit Kon Baba Poili Monamche Novesani Rachit Kon Baba Poili Monamche Novesani Soglang तुमकां देव बरो दिसच्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता जेरेमाया डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकलीन गॅस्पर मिस्किता आनी फ्लोरिना नोरोना हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी भेटयतात रेजिना मुंदी, फेलिक्स डिकॉस्टा आनी फामील, एलेगांजा एडवर्ड डिसुजा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोची नायट विजील जाता. तो बरे भाशेन जावंक देवाचे कृपेचो आनी जीं कोण तातूंत भाग घेतात तांकां बरे भाशेन तयारी जावंक आनी बरो आशिर्वाद तांकां मेळूंक जीं कोण हो नायट विजील कंडक्ट करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक तांचे वरवीं आमकां बरेपणां आनी देवाचो संदेश फावो जावंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर देवाचे काकलोती कुलो मारून आमी पातकी म्हणून सुखनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायलेन सदांच सांबाळून बरें सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय तुका मानूंक आमी शकना पूण तूं काकलुतीवोन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सोगलें दाखोवन दिलाय, म्हाका सोगलें गमून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतां तसले विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकलो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशांच्या प्रितुमे वेलो ताका उमटावन काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचो न्हय. असलीं तांची गुपीत कल्पना.
पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नितीन मनसुबी करताय काळजा मनाचो तूं थाव घेताय तर ह्या लोकांचे सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी कित्याक हांवें म्हजें सगलें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. म्हज्या फाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय म्हाका निवार ना जाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो. आमचो जबाब सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरअपराधी म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा तूं मनाचो आनी काळजाचो ताव घेताय तर पातक्यांच्या नोश्ट्यापणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक तीर करून दवर. नितीवंत देवा. आमचो जबाब सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो दाल तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजांच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत मनसुबीदार. रोकडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो बें दाखयता. आमचो जबाब सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांव तुका शेरोना येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हळें अभिशिक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार रोम यादनिकां आनी फारिसेवां सोशी परतून गेले. हांणी तांकां म्हळें तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना. चौकीदारांनी म्हळें हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो तुमी फसवल्यात कितें. वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरला म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो. जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हळें एका मनशाच्यान पयल्या आयकल्या बगोर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हळें तुंय बी गालिलेकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपसोंक ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो बाबार्थ आमकां सगल्यांक आसा आनी बाबार्थ म्हणल्यार देवाचेर पूर्णपणी विस्वास दवरप. विस्वास आसा थंय आमकां बाबा भयणीनो दुबाव ना. आनी दुबाव आसत जाल्यार आमचो बाबार्थ पलको.
आयचे पयलें वाचप आमकां किरीत भाशेन जेरमियस प्रवाद्या विशीं जेसू विशीं सांगता आनी जेसू हो किरीत भाशेन जेरमियस प्रवादी किरीत भाशेन आपल्या ह्या ताळ्यांत उलो करून कसलो प्रवादी येतलो आपूण प्रवादी आनी येवचो आसा तो मेसियस कसो जातलो कशे तरेन ताचो ताळो लोक आयकोचो ना कशे तरेन ताका सगळीं नाकारतलीं कशे तरेन ताका दुमाळो दितलीं कशे तरेन जिव्या मनशाचो ती जीव काडटली आनी कशे तरेन ताका आनीक ह्या नांवाक ती शांती दिवची नात हाचे विशीं तो गोवाय दिता इतलेंच न्हय ताका न्यायनितीन व्हरतलीं एको मालगोळो मेंढरो कसो ताका बाबा भयणो ते सैतानार काडटले ताचो जीव प्राण घेतले हाचे विशीं जेरमियस प्रवादी आपल्या ह्या बरोवपांत सांगता आनी काय बरें म्हणटा हांव जाल्यार मारूंक व्हरता तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो जेसू हे भाशेन जातलो म्हूण आदींच फुडें जेरमियस प्रवादी बाकीत करता आनी हेंच आमकां बाबा भयणो आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा मनशाच्या नदरे प्रमाणे मनशाच्या देखाव्या प्रमाणे जेसू आपली वागणूक चलयना तो किरीत भाशेन विस्मितां करता देवाच्या राजाची परगोटणी करता हाका लागून फारिसी आनी धर्मशास्त्री ताका धरूंक सोदतात पूण तांचे लागीं ती शक्ती आसना बळ आसना ताचो गुन्यांवूय तांकां मेळना शिपायांक ते धाडटात पूण शिपाय बाबा भयणो जेसू उलयता तें पळोवन खरेंच तो सोत उलयता म्हणून ते रित्यात आनी परतून येतात निकोदीम काळजांतान सोत मानता की जेसू खरेंच देवान पाठयलेलो अभिशिक्त म्हणून पूण ताचें मन बाबा भयणो हें मानून घेवंक सोदिना कित्याक शास्त्रांनी तो गूल जाल्लो आसता आनी किरीत भाशेन जेसू कितें सांगता ताचो पाटलाव करूंक तो हांकडेता भियेता भाव भयणीनो आयचे शुभ वर्तमान काय बरें आमकां मेळटा जेन्ना निकोदेमाक ते बाबा भयणीन अक्यूज करतात तुंय बी गालिलेकार तुंय बी ताच्या उतरांनी फसलो असले म्हणटा आसतना निकोदेम आपले भितर जाणा आसता की जेसू खरेंच अभिषेक खरेंच देवान मागलोलो आनी आपले मन आपल्या किरीत भाशेन राजी करिना आपल्या काळजांतान आपल्यान ताका मानून घेतला तरी ताचो पाटलाव करूंक तो भियेता आयचे शुभ वर्तमान काय बरें आमकां मेळटा जेसू अभिषेक दाविदाचे संस्थींतलो तोच देवान पाठयलेलो पूत बाबा भयणीनो आमकां केदे व्हडली हें भाग आमकां खरी खुरपा मेळटा जायते फावटी खरी खुरपा देव आमकां पाठयता तेन्ना ही खरी खुरपेक आमी जायते फावटी नाकारता आमी पोखे बोडायेक पोखी खुरपा आमकां मेळटा तातूंत आमी गूल जाता कसली खुरपा आमचें व्हडपण दुसऱ्यांक दाखोवप भायल्यान सगलो गुणगुण भायल्यान सगलो दोबाजो भायल्यान सगळीं प्रार्थना कसली पोखी आमी खुरपा घेवन भोंवता आमी भाव भयणो सगळीं प्रार्थना करता भायल्यान पूण भितरल्यान आमचें काळीज आनी मन देवाक भेटोवंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता हेंच की जेजूच्या काळार घडलें निकोदेमा विशीं आज आमी उगडास करता आसतना आमकां देव दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान गोवाय दिवंक उलो मारता आमचें जिवीत बदलूंक तो आमकां उलो मारता आमची नवसोरणी करूंक तो आपयता आमकां किरीत भाशेन जेरमियस प्रवाद्या भाशेन तो अभिषेक म्हूण मानून घेवंक जायते फावटी आगोड जाता आमच्या जिवितांत जेसू करता ती विस्मितां जेसू करता ती नवलां आमच्या दोळ्या मुखार आसात खरी पूण ती विस्वास करूंक आमचें जिवीत शेडेमोड्यान जिवंक आमी दिसपोटी प्रयत्न करता आयचे दिसाक बाबा आमकां कृपा मागुया उदीक आनी उदीक देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूं उदीक आनी उदीक तोच आमचो गवंडी तोच आमकां ह्या संवसारांत आपूण गोवाय जावंक आपयता म्हूण आमकां दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान उलो मारता तेन्ना खरें गोवाय आमी जावं ताका आमी काळजांत मनान मानून घेवन
आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी पुरगुटूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव कोनवाड्या बापा, ही आमची दानां प्रोत्सोन जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध लोल्या आमच्या निबोर कुश्यो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर कार्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरे आमचे सरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 कलवरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बावार्थाचो उगूट पोरगोटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेऱ्यान सिमा आमच्या बिस्म साहेबा, सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरुता आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतांनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म दांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगार जी कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. जय सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुमिया त्या म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुझ्या देवा तुझोर बरो रोजनार मोसो दोनी करो सगल्या काळजांनी स्मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुझ्या मोगाक लागता कालीस म्हजें तुका दिता कालीस म्हजें तुका दिता तुझ्या मोगाक लागता कालीस म्हजें तुका दिता कालीस म्हजें तुका दिता. म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोळीक रोगता वरवीं आमकां सोडयल्यान. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटोवन आमचे दिसपटे जिणेंत तुका मानो ह्या आमी मागतांच्या पुता जेसूचे नांवी. आज राती 10 वरांचेर किरीत भाशेन आमचे नायट विजील. बाबा भयणीनो, गेले ते पावटी लोकांनी म्हणलें आमकां वेळ नासलो, आमी ऑफिसान वेता. आतां तरी सोनवार आनी आयतार म्हणटकूच दी नाकात. जायते फावटी वी हॅव लॉट ऑफ एक्सक्युजीस नॉट टू अटेंड रिट्रीट्स. म्हणटकूच किरीत भाशेन आमकां सोयेक हे नायट विजील करूंक 10 वरांचेर सुरू जातलें. सकाळचे 5 वरांचेर मिसाचे समोरवणेन तें सोंपतलें. म्हणटकूच फाल्यांच्या दिसा पयले मीस 5 वरांचेर, उपरांत दुसरे मीस 8 वरांचेर, चोत्रायदोची 8:30 वरांचेर. पयले मीस जातले 5 वरांचेर आनी दुसरे मीस 8:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवय तुवें आमकां फावो केल्लो बावाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदय बरवसो जागो. शुभ वर्तनाची बिया तोकोनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा नवे पृथ्वीच्या कोऱ्या भरवशान रावतना इंबिया मनशा कुडा तशेंच आखी रोसणी भितरल्यान तान बदलो. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवशाच्या यात्रेकारांक सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक
महिमा आणि वाकाणी सदा सर्वदा आमेन. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची तुगे वारी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगी कालती विलोनी संसारांतली सविघ्नांतली निवार माये शांतीची आमची संसाराची तुगे वारी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगी कालती इवली